बायबलांत जुन्या करारांत एक व्हडल्या विश्वासाची इश्टागत जावन आसली. दावीद राजा आनी जोनाथन हो सॉल राजाचो पूत. आनी ही इश्टागत मनाक लागता तसली कित्याक सॉल राजा दाविदाचो तिरस्कार करतालो, ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो. आनी एक दीस सॉल राजान ताच्या पुताक जोनाथनाक, जो दाविदाचो इश्ट आसलो, ताका ताच्या लश्कर कार्यान आदार दितालो, ताका दाविदाक जोनाथनाक सांगता दाविदाचो विश्वासघात करूंक, ताका नाहसो करूंक. आनी जोनाथन ताच्या पुतान आपले बापायचें आयकोंक ना, ताणें तें नाकारलें. जें कितें खरें, जें कितें बरें आनी वायट तें आमकां बऱ्या पासून कोणेंच पयस करूंक शकनात. न्हूय म्हूण आमचे आवय बापूय, भाव भयणां आनी सुन्यो आनी सासूमांय आमचे अंतस्करणान जें आमकां कितें देवान बरें म्हूण सांगलां तें वायट करूंक, आमच्या अंतस्करणाचेर आड वसूंक कोण्याच्यानूच फोर्स करूंक जायना. आनी हो जावन आसा मुखेल मुद्दो, विशय आजच्या वाचपाचो.